एक कॉलेज लाईफ आगुनो ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಆಕ ವಚ್ಚೆ ಅನಿತ ಶಿಚಿಂಗ್ ಏಕ ಕೋರ್ ಕಂಪನಿಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಿತ್ತನ ಕಸ ಕಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೋರ್ಕ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ तुमगेल मना असलारी आयचे इंटरव्यू तू हाक तुमकां आन्सर मेळटा. नमस्कार, अलुमनाय आमगेला अभिमान कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांचे स्वागत. आज आमगेलो आसा आमगेल्या अभिमानाचे अलुमनाय शिल्पा शेणय. शिल्पा, हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. शिल्पा एसोसिएट इंजिनियर जावन सॅमसंग सेमीकंडक्टर्स इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट हांगा तूं काम करतास. शिल्पा, तुगेलें फस्ट म्हागे लायक क्वेश्चन म्हळ्यार तूं इसीन तूं आतां आसता तुगेलें इंजिनियरींग केलें सेंट जोसेफान ते तूं इसीन तूं आनी आतां तुगेलें काम वयता इसी बॅकग्रावंडान तूं आसा. इसी घेवका म्हूण तूं केन्ना डिसायड केलें? ओके, फस्ट हांव इंजिनियरींग घेताना ॲक्च्युली म्हाका खंयची फील्ड चूज करता म्हण सांगून क्लॅरिटी नाशिल्ला. तेन्ना फस्ट हांव ॲक्च्युली इसी आनी सी एस एलिमिनेट केलेलें. इतं म्हणून म्हाका त्या फिल्डान वचचें इश्ट नाशिल्लें. मागीर म्हळ्यार सिवील घेवका म्हण सांगून मागीर मागे आमकां घरान ते तितलें कोणाक गोतना म्हण सांगून म्हगेल्या अम्मान त्या करियर डेवलपमेंट ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆನಿ ಪೂರ ತಶ್ ಪೂರ ಜತ್ನಮ ತಕ್ಕ ತೆದ್ನ ತೇನೆ ತಂಗಿಲಾಗನಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲೋನು ಮಕ್ಕ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಿವ್ಕ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಿವ್ಕ ಮಣ್ ಸಂಗೊಂದು ತೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಂದ ಉಲ್ಲೋನು त्यांनी पुरा जणांना म्हाका कसन म्हणा सिविलान तुका फिल्डान तूं काम करचें तापरे मस्त आसता आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुका तितले इजी ना म्हण परत सांगून त्यांनी मस्त जणांक सांगतरी ओके त्या वे नाका ओके सिवील नाका इसी नाका आनी सी एस वे नाका तशें आसतना आनी हांव कसन करचें म्हण एक नमने कन्फ्युजन तेन्ना मस्त जणांनी म्हाका म्हणा तूं इसी घे म्हणून मागीर तेन्ना म्हगेलो अण्णा एम एस इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो करता आशिल्लो MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो तांकां कसन म्हळ्यार तूं एक पंता इसीन तूं VLSI म्हण एक फील्ड आसा तेजे मागीर तूं वाजी म्हण सांगून हांव तें वाजयतना तें IC डिझायन फील्ड म्हाका मस्त फॅसिनेटींग म्हण दिसलें. जाल्यार तेन्ना म्हाका तेजे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जावो प्लेसमेंट जावो तेजे बग्गे आनी कसं गोतना आशिल्लें. बट आय लायक दॅट फील्ड आनी ताका हांव ओके इसी घेवया म्हण सांगून इसी घेतली. इसी घेताना हांव म्हगेल्या PUC आनी तूं PCMS घेतिल्लें स्टॅटिस्टिक्स घेतिल्ली मागीर तशी म्हाका आतां इलेक्ट्रॉनिक्सच कसले गोतना आनी म्हगे क्लासार कोण पुरा इसी घेतिल्लें म्हळ्यार PCME घेतिल्ल्याची पुरा इसी घेतिल्ली आशिल्ली ती. सो त्या बेजीक इलेक्ट्रॉनिक्स शिकयताना पुरा जणांक पुराय गोत आसा म्हाका एकलीक गोतना आनी पूण हांव कशी आशिल्ली म्हळ्यार हांव क्लास टॉपर आशिल्ली ताका म्हाका कसले गोतना म्हण सांगून एक्सेप्ट करचें मस्त कश्ट म्हण हांव कसले केल्यार म्हाका तांतूं हांव टॉपर जावं नातल्यार म्हाका प्रायज मेळटा त्या टायप एक हें आशिल्लें म्हाका आनी हांव कसले ते पार्टिसिपेट केल्यार तशें हांव प्रायज घेवन येवका म्हणचे एक नमने हर्ट आशिल्लें म्हाका. तेन्ना हें अशें जालें न्हू मागीर निमगे कसलें म्हाका कळना कसलें अर्थ जायना म्हणून तेन्ना फस्ट ॲक्च्युली त्या बेजीक इलेक्ट्रॉनिक्साचे बेल म्हण एकलो ऑथर आशिल्लो. सो तागेर बूक हांव वाजूच आशिल्लें तावे कितलें सकाळीं 3 घंटा उठोच आशिल्लें हांव तितलें हर्ट म्हाका कसलें येना म्हणून तशी 3 o'clock उठोन वाजून आनी पुरो ते एक सेम हांव तशी कंटिन्यू केलें एवरी डे एक्स्ट्रा टायम दिवचें एक्स्ट्रा एफर्ट तशें घालतरी म्हाका ते सर्कीट सॉल्व करचें एक नमनी मस्त फॅसिनेटींग शें दिसलें म्हळ्यार तांकां एक नमनी रिजल्ट मेळटा न्हू मस्त खोशी जावचें आशिल्लें ओके हांव केलें म्हजें जाल्लें म्हण तशी ताजे तरी तशी त्या पॅशन बिल्ड जाल्लें आनी ताजे नंतर म्हाका त्या हेच्या फिल्डांत वचून काम करता म्हणून मस्त एनकरेजींग दिसली तेन्नाचें. ओके, तुगेल्या करियरा विशीं इसी विशीं आमी मुखार सरचे फुडें तुगेलें एक सान परिचय तूं सुरत कलांकून आयली तुगेलें घर तुगेल्या घरा आशिल्ल्या विशीं सांग. ओके, सो म्हगेल्या घरान तूं हांव म्हगेल्या अम्मानी म्हळ्यार वाडिके फुडें हांव म्हगेल्या अम्मानी अण्णा आशिल्ली ती. सो म्हगेले अम्मा विजया शेणय म्हणून म्हगेलो आनू दयानंद शेणय आमी सान आसतना म्हगेल्या अण्णालें डेथ जाल्लें तशी अम्माची म्हळ्यार म्हगेल्या अम्माले पेरंट्स आसात न्हू तांगेलो टू आमी राबून आमगेलें एज्युकेशन आनी पुरो तशें जाल्लें. तर म्हगेलो अण्णा संदीप शेणय म्हणून तो विद्योदया PU कॉलेज उडुपान तूं फिजिक्स लेक्चरर जावन आसा आनी म्हाका उडपा वाडीक कोन्न दिलेलें 1.5 years जालें वाडीक जावन. सो म्हगेलो बामूण विनायक भक्ता म्हणून तो इन्फोसिसान तूं SAP फिल्डान तूं काम करता आसा आनी म्हगेलो माय माव उडपान तूं आसा तशें. ओके, आतां तुगेल्या इंजिनियरींग जातरी सेंट जोसेफान तूं इनिशियली कार्मिक डिझायन्स हांगा काम केलेलें. सो त्यानंतर आतां तूं सॅमसंग सेमीकंडक्टर्सान काम करता अशें. सो त्या जर्नी तुगेलें थंयचें काम त्या कशें
सो जस्ट 9 to 6 अशी ट्रेनिंग तशी पुरा कसले ना आशिल्ली आतां ट्रेनर्स केन्ना अवेलेबल आसता ती म्हळ्यार तांणी फूल टायम ट्रेनिंग तुवें ना आशिल्लें म्हणजे तांचे तांगेलें काम करून मागीर आमकां ट्रेन करपा आशिल्लें न्हू ताका तांणी केन्ना अवेलेबल आसता ती आफ्टर ऑफिस आस जाल्यार तांणी येवन आमकां ताका सन्या म्हणटा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिवन असायनमेंट्स दिता तशी त्यापर आमी करपा आशिल्लें तशी आनी ते कार्मीक एक्चुली फावंडर महान शेट्टी म्हण एकलो आशिल्लो ताका कितलो म्हळ्यार ताका मस्त एज जालेलो 80+ कितले कितें जालेलें म्हणलें हांव तितलें पॅशनेट त्या एजार आशिल्लें म्हळ्यार ताका शिकोवचें इंट्रस्ट आमकां सकाळीं 7:30 स्कायप इंटरव्यू म्हळ्यार स्कायप कॉल दवरून आमकां शिकोवचें आनी पुरा एक नमूने मस्त पॅशन ताका पळोवन आमकां तशें फील जावचें आशिल्लें आमी तशी जावका म्हळ्यार लर्निंग इज नॉट जस्ट फॉर म्हळ्यार तूं कॉर्पोरेट लायफा वता शिकचें इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग इट इज फॉर युअर सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन एंड युअर हॅपिनेस ऑल्सो म्हण ताका पळोवन एक नमूने अशें फील जाता आशिल्लें तशें आनी ते कार्मिकान तूं एक कसन म्हळ्यार कसनय रेडिली अवेलेबल ना अशें वचून आमकां एक्सप्लोर करच्याक ऑप्शन्स मस्त मेळटा म्हळ्यार शिकच्याक आनी मोस्टली आतां खंयची कंपनी युजली आमी पळयल्यार तांगे लागीं मोस्टली हे पर्टिक्युलर फिल्डान ओपनिंग आसता तातूंत ट्रेन करता ती जाल्यार कोर कंपनी कार्मिकान तशें कसलें ना आशिल्लें तूं सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री कितले पुरो फिल्ड्स आसता न्हू तातूंत खंयची पुरा कार्मिकान तूं तांणी काम घेता आशिल्ली तातूंत पुरान ती आमकां ट्रेन करता आशिल्ली तशी नॉट जस्ट इन वन थिंग यू गेट आय मीन you get to know about many other things because everything is interrelated. It is better if you know, what you are dealing with, how it actually works आणि परत तशी आणि सॅमसंग तूं म्हळ्यार म्हाका कार्मिकान तुका कसन एक्सपिरियन्स आशिल्लो न्हू ताका ताजे बेजीस वेरी सेम फिल्डान तूं हांव कंटिन्यू केल्या एक हें कार्मीक सर्वीस बेस्ड जावचें वचून ते आमकां पुरा फूल 2 लाख आमी यूज करचें तशें पुरो आमकां परमिशन आसना इतलें म्हळ्यार वी वर्क एज कॉन्ट्रॅक्टर फॉर सम अदर कंपनी न्हू तांणी कितलें पुरो आमकां परमिशन दितात ती कितलें पुरो काम असायन करता ती तितलें मात्र करचें जाता एक्स्ट्रा म्हणून कसलें ना आशिल्लें जाल्यार सॅमसंगान तूं आमगेले प्रॉडक्ट जावचें वचून वी कॅन गिव दॅम आयडियाज वी कॅन टेक पार्ट तशें पुरो मस्त हें आसा आनी ऑटोमेशन तें पुरा काम आमी मॅन्युअली करता म्हणना आमकां मोस्टली स्क्रिप्ट बरोवन हें काम हांव रेड्यूस करयता कशें करयता तशें पुरो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन्स जावं आनी आमी तांतू आमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन करचें इनोवेशनाक आनी हांव आतां सेन्सर इमेज सेन्सर्स फिल्डांत काम करता सर सो आतां आमी डेली युजर्स जावचे वचून आमगेले कॅमरान तूं आनीक कशी आमकां इम्प्रूव करता तशें पुरो मस्त आयडियाज आमकां येता न्हू त्या पुरो आमी दिवन इट फिल्स लायक ओके यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ प्रॉडक्ट म्हणल्यार आमगेले प्रॉडक्ट खंयचे म्हण आमकां कळटा पूण कळना आशिल्लें खंय आसता तशें सो यू फील प्रावड तशी करेक्ट तूं आतां इनिशियली कार्मिकांत आशिल्ली तूं म्हळ्यार तितलो लायक एक्सपिरियन्स मेळता आशिल्लो सो नंतर तूं सॅमसंगाक स्विच करता म्हूण तुका केन्ना दिसलें आनी त्या ट्रान्झिशन कशें जालें ओके एक्चुली म्हाका स्विच करता म्हूण कसं न्ही इट्स एन हें न्ही आशिल्लें म्हाका इतलें म्हळ्यार हांव एक मस्त कम्फर्टेबल स्पेसांत आशिल्ली आनी म्हगेलें पॅशन कसं नाशिल्लें ताचें हांव पर्स्यू करता आशिल्ली ती म्हाका तशें कसं न्ही बर्डनशी जावं कसलें फील जायना आशिल्लें आनी आमगेलें गांव न्हू आमगेलें जन पुरा जाणी मस्त क्लोज जावचें वचून आशिल्ली जावन आशिल्ली ती आनी पुरा जाणांक मोस्टली फर्स्ट कंपनी म्हळ्यार तशी एक आमी घरशी फील जाता आसता म्हळ्यार आमी ग्रो जावचें येना म्हळ्यार तशी तेन्ना एक पण हांव लॉकडावन वेळार कसन जालें म्हळ्यार म्हाका एक इंटरव्यू कॉल आयलें म्हगेलें तें मस्त पोरणी प्रोफायल आशिल्लें नोकरीन तो हांव अपडेट करनी आशिल्लें जाल्यार तांणी एक्चुली मोस्टली 1 or 2 years एक्सपिरियन्स पळयत आशिल्ली जाल्यार म्हगेलें एक्सपिरियन्स तेन्ना 3.5 years आशिल्लें बट दे वर ओके मागीर तेन्ना त्या एचआरान म्हाका इंटरव्यू दी म्हळ्यार हांव दिना म्हणून वयशिल्ली एक्चुली आय एम नॉट इंट्रस्टेड म्हणून जाल्यार ताणें ना त्या टिमांत तांणी तांगेले टायम तुका एलोकेट करून तुका इंटरव्यू दिवचें पुरो शेड्यूल जाला सो एक पंत दी म्हण सांगून ताणें म्हाका म्हणलें एक्चुली दीस इज अ वेरी गुड कंपनी तशें आनी वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी न्हू म्हाका प्रॉडक्ट कंपनी वचूंक जाल्यार कशें लायक की आय वॉज होल्डिंग माय सेल्फ बॅक तशी नाका म्हाका वचूंक इश्ट ना आनी बेंगलोरा वचूंक ना म्हण एक नमने म्हगेले माथ्यांत हांगा फॅमिली ओटो आरामार आसना म्हण तशी तेन्ना मागीर ताण सांगता जाय तो इंटरव्यू दिवया म्हण एक्चुली त्या म्हगेल्या म्हळ्यार कार्मीक नंतर नेक्स्ट आनी खंयचे इंटरव्यू दिल्यार म्हळ्यार सॅमसंगाची
तेन्ना आतां WKCन तुका कशी एवरी टायम सांगता आशिल्ली वेन यू गिव इंटरव्यू ऑर आस्क क्वेश्चन्स यू गेट टू नो वेर यू स्टँड म्हणून. तेन्ना म्हाका फील जाल्लें एक्चुली ओके दिस इज वेर आय एम एंड दिस इज हाव आय शूड इम्प्रूव म्हण पुरा. मागीर सिलेक्ट जाल्ली ताजे नंतर वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें. ऑलमोस्ट ते जॉयन जावन 1 वर्स हांव वर्क घरांतू काम केलेलें. तेन्ना आतां कार्मिकांतू कशें म्हळ्यार ते म्हाका पुरा जण गोत्तशें वचून म्हाका कसं न्ही कळ्ळी जाल्यार कोणाक कॉल करून निमून हांव तें काम करत आशिल्लें. हांगा कोणेय गोतना पुरा हांवच करता, हांवच फायंड आवट करता. आनी कोणालें निमगिल्यार तांकां टायम आस की ना की त्या वरेन गोतना कशें गोतना इतं म्हण आमकां खाली वॉयस मात्र गोत आशिल्ली. ते फेस जावं ते पर्सन लायक इंटरॅक्ट करून गोतना आशिल्लें. सो इट वॉज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरंट एक्सपिरियन्स म्हाका तशी. ओके. तूं तितली पुरा तुगेले कामा एक्सपिरियन्स सांगलें. तशीच एक नवे एक कॉलेजांतून भायर आयल्या एक AC ग्रॅज्युएटाक कसं कसं एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता हे AC फिल्डान तूं? ओके. मोस्टली आतां हांव जॉयन जाता न्ही मस्त AC कसं घेवका म्हण सांगिल्लें तेन्ना तांणी म्हणालें तुका जाय जाल्यार कोर कंपनीक वचेत, सॉफ्टवेराक वचेत. विंगड स्ट्रीम आतां सपोज तूं CS घेतल्यार तुका एक ऑप्शन IT मात्र वचूंका तशी म्हणटा आशिल्ली ती. जाल्यार म्हाका कसं जालें म्हळ्यार ओके म्हाका ACन तो पॅशन आशिल्लें तशी हांव एक्सप्लोर करता गेली. म्हळ्यार हांव म्हगे लेक्चरर्स जावं तांकां कॉन्टॅक्ट करून ओके ECन तूं कसं ऑपॉर्च्युनिटीज आसा आनी पुरा. तेन्ना आमकां ECन तूं कोर सब्जेक्ट VLSI मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स म्हण एक आसा. सो ताजे प्रोफेसर एक्चुली तो ऑस्ट्रेलियान तूं तागेले मास्टर्सांनी केलेलें. सो ताका हाजे बगे मस्त आयडिया आशिल्लें. ताणें तागेले स्टुडंट्सां मस्त पुश करता आशिल्लें हे फिल्डार वचूंका तुमी म्हण सांगून. तशें म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार सेमी कंडक्टर्स की फुडें गोतना आशिल्लें तितलें. म्हळ्यार VLSI म्हूण म्हगे अण्णान सांगिल्लें मात्र सोडल्यार आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जावं एक्चुली कसं काम करचें तें परत तितलें गोतना आशिल्लें. सो फॉर एनी EC ग्रॅज्युएट न्हय सो कन्सिडर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री ऑल्सो म्हणून तेगेलें एक मेसेज तांकां. एंड वन थिंग आतां तुमी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री येवका जाल्यार रायट फ्रॉम फर्स्ट इयर तुमगेलें एग्रिगेट मेंटेन करता येवका. इतं म्हळ्यार खंयचे कंपनी जाल्यार मिनिमम 70% एग्रिगेट निमगितात ती आनी चडटे कंपनीज तांणी 80% ऑर मोर निमगितात. सो दॅट वील बी द फर्स्ट थिंग. सो तितलें आसल्यार ओके यू कॅन गेट इन. रेस्ट इज हाव यू हॅव लर्नड ऑर वॉट एवर नॉलेज यू हॅव गेन थ्रू आउट युअर 4 years न्हय त्या मॅटर जाता तशें. ओके. सो तूं सांगला बरें ते एज अ कंटिन्युएशन मे बी आतां एक EC ग्रॅज्युएट आनी तांगेलें आतां फायनल इयर आयतना एक कंपनीज येता प्लेसमेंट्साक. सो EC कोर कंपनीक जॉयन जावका जाल्यार तांणी कसो पुरा एक प्रिपेर कोरका एक बेसिक्स कसो गोत्ता आसका तांकां एक कशें प्रिपेर कोरका? ओके. आतां EC आनी तुका कसं म्हळ्यार आमगेलें इलेक्ट्रॉनीक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजीक डिझायन फंडामेंटल्स ऑफ CMOS VLSI आनी मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून 4 कोर सब्जेक्ट आसा. सो हे सब्जेक्टान तूं थरो आसल्यार आनी सर्किट सॉल्व करचे एबिलिटी आसल्यार तितलो पुरो. आनी नॉर्मल आमगेले IT कंपनी आनी कोर कंपनी इंटरव्यू आनी डिफरन्स कसं म्हळ्यार IT आनी तूं एलिमिनेशन रावंड एप्टिट्यूड मागीर एसे रायटींग ऑर ईमेल रायटींग तशी आसता. म्हाका गोत आशिल्ली तशी हांव इंटरव्यू दिलेलो आनी तूं पळयल्यार वरेन त्या एप्टिट्यूड जावं अशी त्या ईमेल रायटिंगांनी त्या टायप ऑफ एलिमिनेशन रावंड ना तूं आनी तो फस्ट तुकून टेक्निकल रावंडाचे आनी एक फायनल HR रावंड आसा दॅट इज जस्ट टू नेगोशिएट ऑन द सॅलरी आनी पुरो तितलें मात्र म्हळ्यार जस्ट एज अ फॉर्मॅलिटी. जाल्यार तुगेल्या तुका हें एलिजिबल आसा की तूं ना त्या कंपनी जॉयन जावचें म्हणून ते मेनली तुगेले फूल टेक्निकल एबिलिटीज वयरीची आनी तुका कांय आन्सर गोत्तू आसूं म्हण तशें कांय ना. तुगेलो अप्रोच करेक्ट आसल्यार दॅट इज मोर दॅन इनफ तशी. ओके. हां आनी आनीक कसं म्हळ्यार आतां खंयची आतां आमी आमगे रिजनल कॉलेजीस आनी शिकिल्ले आसल्यार आमकां तितले कोर कंपनीज इंटरव्यूवाक येना मस्त उणें. हांगा म्हाका गोत आशिल्ली तशी नीट एक एकॉर्ड सॉफ्टवेअर म्हण एक कंपनी येता तांणी म्हण एम्बेडेड सिस्टम आनी पुरो डील करता ती. आनी एक केडन्स म्हण एक कंपनी आसा बेंगलोरा बेस्ड कंपनी ते वन ऑफ द म्हणारी वेरी गुड प्रॉडक्ट कंपनीज म्हण सांगून. सो हांव दोनीक इंटरव्यू दिलेले. फस्ट एकॉर्ड येतना म्हळ्यार आमकां फुडें आमगेले सिनियर्स जावं तितले जाणांनी कोणें त्या फिल्डा वचनी आशिल्ली ती आमकां तितलें गोतना आशिल्लें कशी प्रिपेर जावका कसं न्हय म्हण सांगून. तेन्ना हांव ओके कशी आसता पळया म्हण सांगून हांव ते गेलेलें तेन्ना म्हाका एक आयडिया येयलें ओके अशी पुरो प्रिपेर जावका म्हण सांगून.
तदनंतर हांव कसन केलें म्हळ्यार गेट एग्जामाक प्रिपेर जावचें हांतू स्टार्ट केलेलें एक्चुली हांव. तर म्हाका एग्जामाक हेल्प जाय न्ही हांव प्रिपेर केलेलें जाल्यार प्रिपेर जाल्यार पुरो प्लेसमेंटा हेल्प जालें. तर म्हळ्यार हांव केडन्स इंटरव्यू दितना सेम क्वेश्चन्स आशिल्ले हांगा. तेन्ना म्हाका तें पळोवन ओके मस्त खुशी जालेलें. त्या नंतर कार्मिकांतू हांव इंटरव्यू दिलेलो तेन्ना सिमिलर वेंत आशिल्लें म्हळ्यार सर्किट सॉल्व करचें आनी लॉजीक आमी कशी करत तें आशिल्लें. सॅमसंगांतू जॉयन जातना म्हाका एक्सपिरियन्स आशिल्लें मागीर त्या पुरो तितलें म्हळ्यार त्या इनिशियल स्टेजाक न्हू. सो मागीर कसन फिल्ड आशिल्लें ताजे वयरीच इंटरव्यू आशिल्लो म्हाका तशें. ओके. आतां एक कॉलेजान तूं एक कसं जाला सिक्स्थ सेमान तूं सादारण एक इंटर्नशीप वता ती स्टुडंट्स पुरा. सो एक कॉलेज लायफ देखून एक सडनली एक कॉर्पोरेट एक लायफा वचून कितें कंपनी वचून काम करचें विंगडा मेळचें. सो दोनी विंगड एनवायरमेंट. सो तशी वचाक त्या एनवायरमेंटा वचाक एक मेंटली कसं प्रिपरेशन घेवन एक स्टुडंटान वचका म्हणून सांगचें न्हय. मेंटली एक प्रिपरेशन म्हळ्यार कोणी स्पून फीड करना ते यू आर ऑन युअर ओन तें एक पुराजन करून येवका एक. आनी कसन म्हळ्यार कसल म्हाका हेची जाय अशी जाय तशी आमी मस्त रिजिड जावन बसल्यार ग्रोथ मस्त कश्ट. ताका तें आनी आमकां कसन येयल्यार हांव फेस हांव करता आनी जेन्ना अप्रोच करचें तुका कसन गोतना जाल्यार म्हाका गोतना म्हाका सांगून दी त्या तितलें एक सुका म्हळ्यार मस्त एक एकलें ओके म्हाका गोतना जाल्यार न्हू तर तांणी कसन की एज्यूम करून बसून आसता ते तशी जायना. यू शूड गो यू शूड अप्रोच आनी आमी कसन केल्यार आमकां कसन गोत आसल्यार अँड वी शूड शो केस दॅट ऑल्सो. इतं म्हळ्यार आमी कितलें काम केल्यार पावना वी शूड बी रेकग्नायज्ड न्हू तेन्ना मात्र देर इज सम वॅल्यू टू वॉट एवर यू आर डुईंग. सो त्या म्हाका एक नमने मस्त अशी डिफरंटशी फील जाल्या. कॉलेज लायफान तूं तशें कसलें ना ओके तुका येवन शिकयता ती म्हळ्यार इट इज लायक समबडी इज पुशींग यू हियर यू हॅव टू ड्रायव्ह युअर सेल्फ तशी कॉर्पोरेट लायफांत. ओके. शिल्पा हा पुरो जर्नी तूं तुगेलें एक कॉर्पोरेट जे सांगलें तुगेलें पॅशन तुगेल्या इसी विशीं आमी उलयलीं ती आतां एक तुगेलें पर्सनल लायफा वयच्यान ह्या पुरो ओटू तूं कसं हॉबी आतां आसा तुगेलें आनी कसं करता त्या विशयान. ओके अपार्ट फ्रॉम ऑल आय मीन मोस्ट ऑफ आर टायम युजली ऑफिसांत आनी बेंगलोर ट्राफीक अशी तशी वता न्हू. म्हाका मस्त खोशी कशें जाता म्हळ्यार म्हगेलें घर ऑर्गनायज करचें आनी तें ब्युटिफिकेशन त्या पर म्हाका एक नमने मस्त खोशी दिता. सो आमी एवरी विकेंड अशी आयस्क्रीम खावचें एक हें आसा तेन्ना आमी ते मटका कुल्फी ऑर्डर करचें. सो तेन्ना ते मटका येत न्हू ते मातयेचे सो त्या रिडेकोरेट करचें जावं ताका पेंट करचें त्या प्रकारचें आनी म्हळ्यार म्हाका एक नमने घरान तूं हांव दवरलें कोडलें म्हाका ओके हांव केलेलें म्हण एक नमने तें सॅटिस्फॅक्शन येवचें आसा. सो दॅट इज हाव आय स्पेंड माय टायम. आनी हांव आनी म्हगेल बमोन जेव आमी पजल सॉल्व करच्याक तशें प्रकार करतात म्हणून ते पजल पीसीस आसता न्हू त्या पर आमी सॉर्ट कोर न्हू एक पजल तें आमी रिसंटली स्टार्ट केलेलें कंटिन्यू करता म्हणून लेकला. मागीर वी रीड बूक अँड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन दोगांय वटोवची. सो या दॅट इज वॉट वी डू. ओके. तूं आतां सांगलां तुगेलें बार्डेक जावन 1.5 वर्स जालें म्हणून सांगलें. सो हें काम आनी घर सो कशी एक वर्क लायफ बॅलन्स करून व्हरता. ओके एक्चुअली म्हगेल बामून मस्त सपोर्टीव आसा. वी शेअर ऑल द वर्क वी डू एवरीथींग टुगेदर. सो तशी करतना एक म्हळ्यार आमगेलें कामूय पुरो वगी जाता आनी दोग जाणांकी मस्त टायम दिला म्हण कितें जाता नातल्यार अशी पळयल्यार मोस्ट ऑफ द टायम ऑफिसान तूं आसता ती मागीर हांव म्हगेलें काम करता बसल्यार आमकां दोग जाणांक पर्सनल टायम म्हणून मेळना. सो दिस इज हाव वी गेट आर थिंग्स डन तशी. सो आतां आमकां दोग जाणांकी मस्त कश्ट जाता आसा काम तशें म्हळ्यार म्हगेल लांब जाल्यार येता आनी म्हगेल माय माव जाल्यार येता आनी येवन आमकां सपोर्ट करता ती. सो तितलें डिफरन्स फील जायना म्हळ्यार वाडीक जावचके फुडें आतां तशें. ओके ग्रेट. तूं आतां शिल्पा आतां करंट यंगस्टर्सांक एक खोरा कामा वतल्यांक की इन जनरल एनी इंजिनियर्स एक कसो मेसेज दिवचें इश्ट पडटा. ओके फर्स्ट म्हळ्यार फॉलो युअर पॅशन ताका इटा म्हळ्यार आमी मोस्ट ऑफ द टायम इंजिनियरींग म्हळ्यार आमगेलें फायनल इयर जपतना आमी कसन जेव कंपनी चूज करतना पॅकेजा वयरी बेस्डा वयरी तशी म्हळ्यार त्या पॅकेज अट्रॅक्टीव दिसता म्हण आमी त्या पर्टिक्युलर फील्ड चूज करता ती. इफ मनी मेक्स यू हॅपी इट इज ओके बट इफ वी थिंक ऑफ लाँग टर्म न्हू तेन्ना आमकां एक्चुअली कसन इश्ट आसा त्या मॅटर जाता.
सो ताका डोंट जस्ट चूज योर करियर पाथ बेस्ड ऑन द पैकेज. सो तुम कसन पैशन आसा ताजे वयरी डिसायड करून चूज द रायट पाथ अँड वर्क हार्ड अँड ऑल्सो बी पेशंट म्हणून. ओके. तुगेला ह्या जर्नी ऐकताना कळता एक पॅशनेटली कसं काम केल्यार एक खंडिताची एक फ्रुटफुल रिजल्ट मेळटा म्हूण सांगून तू सांगला आयसीन तू इनिशियली 3 घंटा उठानो म्हाका कसं जायना म्हूण सांगून तू करतशील. सो तसं हर टायम्स खंडित लायकच ताजे मी ते मस्त एक पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स येता. सो शिल्पा मेसेजान एक पॅशन एक पॉझिटिव्हिटी सायडान तशी ता एक हट पुरा आमगेल्या ऑडियन्सान एक यंगस्टर्सान खंडित एक शिकूंक म्हूण म्हाका दिसता. सो तशीच शिल्पा तू आज हांगा आयली तुका जर्नी शेअर केला आणि एक मस्त इन्फॉर्मेशन तू यंगस्टर्सां खातीर आमगेलो शेअर केला. तुका हांव धन्यवाद सांगता. तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.